We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. 길이 뚫어 Sadodam jakanar No dormar Ole akia sonsarar Nukani rotha posar Sobor sato mor kapar Mirar sorgil Deva kalya mukar We can go on pretending day by day that someone somewhere to make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make it. We're singing our love. And you make a better day. And just you and me. So she will lie Du colore mogda koi Ni chanti Bao pon so saran pa koi Por me caigo costo Beba kuchakurai Oh, this fond raccoon, they all need love or die. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day So let's start giving There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, it seems no better. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making We are saving our lives It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day So let's start giving There's a choice we are making We are saving our own lives It's true, make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just you and me. Ami murgi, ami sosa. Sogli rakirami, zambiun sonami kopapa. There's a choice to make it. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just you and me. There's a choice
day that's not only the birthday of the United States of America, but also the feast day of a great woman who loved the poor and was a peacemaker. Her name is Elizabeth, and she was Queen of Portugal. Hello, I'm Father James Kubicki, and this great woman, whom the Church holds up as an example for us today, lived around the year 1300. She didn't have it easy, for she was married to a man who was unfaithful to her. She ended up raising 2 of his illegitimate children along with her own, and after he died, she became a secular Franciscan, giving away her royal possessions for the care of the sick and the poor. Let's listen now to something Pope Benedict said when he visited St. Elizabeth's homeland of Portugal last year. Focusing her attention upon her own saints, this local church has rightly concluded that today's pastoral priority is to make each Christian man and woman a radiant presence of the gospel perspective in the midst of the world, in the family, in culture, in the economy, in politics. Dear brothers and sisters, dear young friends, Christ is always with us and always walks with his church, accompanies her and guards her, as he has told us, I am with you always to the close of the age. Never doubt his presence. Learn to listen to his word and also to recognize him in the poor. Live your lives with joy and enthusiasm, sure of his presence and of his unconditional, generous friendship, faithful even to death on the cross. Bear witness to all of the joy that his strong yet gentle presence evokes, starting with your contemporaries. Tell them that it is beautiful to be a friend of Jesus and that it is well worth following him.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकांय आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून एनिसिया सोजा हांच्या गोरब्याच्या बरी भलायके पासून मागून देवाक दिन वासून तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमच्या ऑल्टर सव एलिसिया मिस्किता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमची जण एकल्याची इंतेसावां ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया कितें भाशेन मागुया नारायण दत्ता नायक हो एक्टिविस्ट सांकवाडेचो जो कालच्या दिसाक जाका एटॅक केल्लो आसा ताका बरो कर म्हूण आनी जे कोण गुंडागिरी करतात तांकां सांपडावन दी म्हूण कितें भाशेन देवाचे नितीक आमी उलो मारुया आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया ज्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात तातूंत आमी सगल्यांनी चतूर रावूंक भोव करून हे महामारीचेर आमी जैत व्हरूंक जाता तितले प्रयत्न करूंक आमच्या दोतोरांचेर नर्सींचेर हेल्थ वर्कर्स आसात तांचेर आशिर्वाद मागुया जे कोण बरे नात आपल्या घरांत वो हॉस्पिटलांनी तांकां पिकोवणीचो हात लाय म्हूण मागुया आनीक आमचें गोंय सांबाळपाचो वावर जो चल्लेलो आसा ताचेर आशिर्वाद घाल आनी जे कोण पिड्ड्यार करतात तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रितीवंत भावा भयणीनो देवाचो अजावंत गूट म्हणल्यार जेजू देवाचो पूत मनशा सैबा आमचे मोदें आयलो जियेलो आनी वावुरलो तो परगडटालो तो संदेश आयकून आनी तो करतालो ती अजापां पळोवन लोक ताचे विशीं घुस्पलो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां भेटूंक येतल्या सोम्याक खरेपणी वळखूंक आमी सोरोल निवड नदर फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान देवा लागीं मागुया आयचो आयतार सांत पेद्रू दोमदुताचे स्वस्तेचे वावराक भेटयला पाप सायबा काल मिसावाच्या गांवांनी थळाव्या याज्ञिकाची आनी म्हत्वासाची आकारणी करूंक ही स्वस्था वावुरता आमचे मोदें मिशनारी मन वाडोवंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशाक पावोवंक जेजूच्या खोतखोतीक मोगां आनी मिशनारी उर्बेन वावुरतल्या मिशनारांक आमचे पवित्र सभेंतले उपजावंक एक खेरीत भाशेन आयच्या मिसान मागुया बाबा भयणीनो आमची नदर जायते पावटी पक्षपातीची जाल्या आमी जायते पावटी दुसऱ्या सभे जबरायेन वावुरल्या आमी दुसऱ्यांक जे बरी खबर आमकां पुरगुडटात तांचे सभे आमी आमची नदर पक्षपातीची दवरता तेन्ना आमी नाकारल्या ही बरी खबर जायते पावटी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवीत जावंक ना आमकां जेजूचे गोवाय जावंक ह्या संवसारांत पवित्र स्नाना वरवीं जेजून पाठयले जाल्यार आमी जायते पावटी ही बरी खबर आमचेच वेव्हारा वरवीं आमच्याच उतरां वरवीं आमच्या कुरण्या वरवीं दुसऱ्यांक दाखोवंक विसरल्या त्या वेळार आमचे चुकीचे बोगसणे मागून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पत्की सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोड प्रात. हे पासत भाग्यो सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मोगाळ बापा पडलोलो संवसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवून चलयता सासनाच्या हा सासना. इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायेलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोळपल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाड्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता, ती आयकूं वो ना आयकूं.
आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोराण्यांक गोमून येतोले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. परतून म्हणया. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर तुजे तिकाण, तोय म्हजे दोळे, तुजे रुपान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोन्याच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जोशे चाकोरणीचे दोळे आपले गोरकांनीच्या हाताचेर गोट दवरलोले आसतात. तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत कोर सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात. कोरेंच आपलीच बडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो, गोरवान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदम मूस भोगूंक पडटा. जबाब. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, इतल्या उत्तम प्रकाशनायन पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक असोकतायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसूं येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवे वचच्याक कुशेन म्हज्या असोकतायेची वडवीक करतलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोकतायांनी, अपमानांनी, अडचणींनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना हांव सोक्तिवंत. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला.
सोवे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू तुयतान भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानांत शिकूंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणी विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घडटात ती कशी हो तोवय न्हय गा मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास आनी सिमाव हांचो भाव ताच्यो भयण्यो हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं घुस्पोताली पूण जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच गोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना आनी तुवें कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाळ बाबा भयणीनो पारिदे थाबान म्हणलोलो एक तोरणाटो आसलो सुदान ह्या देशांत तो रावतालो आमी जाणाव सावथ सुदान ह्या वेळार सगळे गोडबोड चल्ल्या कित्याक थंय झूज मांडलेले आसा दर एक पॉलिटिकल पार्टी आपुणूच व्हड म्हणून तांचे मदें पक्षपात चलता आनी झुजांत हो देश आसा अशें आसतना हो तोरणाटो आपलो देश सोडून गाना ह्या देशांत वेता आनी थंय त्या देशांत तो नोकरी करूंक लागता नोकरी केल्या उपरांत ताका देवाचें आपोवणें येता आनी गाना थंय सेमिनारींत तो भितर सरता सेमिनारींत आपलें शिकोवप केल्या उपरांत तो पाद्री जाता आनी पाद्री जाल्या उपरांत परतून आपूण आपल्या देशांत सुदानाक वेतलो अशें तो निर्णय करता आनी आपल्या देशांत तो परतून वेता आपल्या गांवांत भितर सरल्या उपरांत सगलो लोक ताका पळयता आनी अजाप जाता कित्याक तांचे मदें जे मिशनर आसले ते सगळे गोरे कातीचे आसले म्हणटकूच तांकां काळे कातीचे मनशांक पळोवंक मिशनर कशें पळोवंक तितली संवय नासली आनी तांणी केन्नाच पळोवंक नासलें म्हणटकूच पारिदेक पळोवन तो लोक सगलो अजाप जालो पारिदे आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागलो मिसाची भेट भेटूंक लागलो आनी प्रवचन करूंक लागलो असले वेळार लोकांचें मन घुस्पोलें वो आमचेच मदलो आमच्याच गांवाचो वो उमके जातीचो उमक्याच गोराब्याचो अशी ती चिंतूंक लागली आपलें कार्य जें ताका दिल्लें देवान सेवे चाकरेचें तें कार्य ताबान आपल्या जिवितांत करीत रावलो आनी बाबा भयणीनो थोडीं वर्सां भोलांटल्या उपरांत लोकांन ताची सेवे चाकरेचें मन ताचें बरें काम आनी बरो वावर एक मिशनर कसो वावुरता आमच्या गांवांत आमच्याच देशांत तो वावुरता तें पळोवन ताका सवकास सवकास ताचें ती आयकूंक फुडें सरली आनी ताका स्विकारूंक ती लागली पयलीं ती ताका नाकारताली पयलीं ताका भायर येताली पयलीं ताची खेबाळां ती करताली पूण सवकास सवकास बाबा भयणीनो ताका ती मानून घेवंक लागली आयचे पयलें वाचप इझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आमी जाणाव नेबुकदनेझरान बाबिलोनियेक किरीत भाशेन इस्रायल पोरजेक जेरुसलेमाक किरीत भाशेन आक्रमण करून ताचें निसंटन केलें आनी तांचें देव मंदीर मोडून उडयलें पूण पयलें ताणें सगळे जे जाणार आसलेत इस्रायल पोरजे मदें जे पाद्री आसलेत जे कोण शिकलोले आसलेत तांकां पयलें ताणें गुलाम कशें करून आपल्या बाबिलोनीच्या देशांत व्हेलें आनी अशें व्हरता आसतना इझेकियल ह्या प्रवाद्याकूय ताणें व्हेलो कित्याक तो पाद्री आसलो
आनी शिकपी तो बरो शिकलेलो आसलो म्हणटच ताका ताणें व्हेलो आनी ताका व्हरून बाबिलोनीक ताणें दवरलो. इस्रायल पोरसां देवान वेंचून काडलेली पोरसां, देवाच्या मोगाची पोरसां हें जाणा जावन सुद्दां इस्रायल पोरसां देवाचेर खोलपोली. देवान दिल्ल्यो वाटो ती विसरली. देवान दिल्ल्यो सगळी शिकोवण बाबा भयणीनो तांणी नाकारली आनी आपल्या वाद्याची ती जाली. आपणाक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत ती सारूंक लागली. हाका लागून देवाची खास कशी तांकां गुलाम जावची पडली. असल्या वेळार देव इजिकेल प्रवाद्याक सांगता, तूं म्हजे पोरजेक एक आवाज जातलो, तूं म्हजे पोरजेक एक प्रवादी कसो जातलो. आनी इजिकेल सगळोच बाबा भयणीनो घाबरता, सगळोच बाबा भयणीनो उत्सांबोड जाता, सगळोच बाबा भयणीनो आपलेच भितर चिंता, ही पोरसां म्हाका नाकारता, ही पोरसां म्हजें आयकना, ही पोरसां म्हाका मानून घेना अशें तो देवाक शिंटा. आनी देव ताका म्हणटा, एक प्रवादी आसा तूं. म्हणटकूच तुवें आपणा मदें एक प्रवादी आसा हें तुवें विसरचें न्हय. ह्या फितूर घोराण्याक हांव किरीत भाशेन हो प्रवादी कसो तुका पाठयता, तांकां बरी खबर आसा ती सांग. तांच्यो वाटो, तांचे मार्ग तांणी नीट करूंक जाय, परतून एकदां म्हजेशी येवंक जाय. म्हज्या मोगाची पोरसां ती. म्हणटकूच जें कितें असोगतायेन ती करतात तांच्यो वाटो बदलूंक तूं तांचो आवाज जातलो. तूं तांकां किरीत भाशेन एक ताळो जातलो. तूं तांच्यो वाटो परतून म्हजेशी येवंक तांकां उलो मारतलो. आनी बाबा भयणीनो ह्या पोरजे किरीत भाशेन इजिकेल प्रवादी आपलें कार्य करता. ही पोरसां ताका नाकारता, ही पोरसां ताचें आयकना, पोरसां आपल्या वाद्याची जाता, आपल्याक जाय तशें करता. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो कोरींतकारांक बरयलेले दुसरे चिटींतलें वाचप आमी आयकता. बागेवन पावलो म्हणटा, हांव एक व्हड पातकी. म्हणटकूच म्हजे असोगतायेन म्हाका सायबा तुजें बोड दी, म्हाका तूं पाव, कित्याक हांव एक व्हड पातकी असोक्त मनीस हांव. आनी काय बरो देव ताका म्हणटा, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक असोगतायेन म्हजें बोड सुपूर्णायेन दिसून येता. वय तूं असोक जाल्यार पतेन भियो नाका, कित्याक म्हजें बोड तुजे सोबे आसा. म्हजी मजत तुका मेळटली. कितें उलोवचें, कितें सांगचें, कितें करचें तें हांव तुज्या तोंडांत घालतलो. तुवें भिवची गरज ना. आनी ह्याच बोडान बाबा भयणीनो काय बरो म्हणटा, जेन्ना हांव असोक तेन्ना हांव शक्तीवंत. हें बागेवन पावलो कोरींतकारांक आपले दुसरे चिटीन बरोवन सांगता. बाबा भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान किरीत भाशेन मार्कूच्या 6व्या आवेस्वरांत आमी आयकता. 5व्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा जेजू कितलींच विस्मितां करता. रोगपाट जालेली ते बायलेक बरो करता, जायरुसाचे धुवेक जिवो करता, कोण एक कोडकार आसलो ताका जेजू बरो करता, जायतीं विस्मितां जेजू करता. आनी अशें गालिलियाक केल्या उपरांत आपल्या गांव घरा नाजरेताक जेजू येता. थंय आयल्या उपरांत बाबा भयणीनो एक गुरू तो ह्या वेळार जावन आसा. म्हणटा आपल्या शिसां बरोबर तो येता. आनी एक गुरू म्हणटकूच तांच्या देवस्थानांत तांणी प्रवचन करूंक तांकां कायदा आसलो. म्हणटच देवस्थानांत तो वेता आनी तो शिकोवंक लागता. अशें तो शिकयता आसतना पयले सुवातेर ताचोच लोक, ताचीच घरची, ताच्याच कुटुंबांतलीं बाबा भयण तांचें मन घुस्पता आनी येदी व्हडली तो शिकवण दिता. ताचे विशीं तांणी जायतीं विस्मितां केलीं, जायतें बरें तो करता, जायत्यो उत्सुऱ्यां तो करता, विस्मितां तो करता, हें ताणें आयकलेलें. तें आयकूंक तीं थंय एकठांय जातात. आनी जेन्ना जेजू प्रवचन करता तेन्ना ती म्हणटात, हें सगलें खंयचें ताका आयलें? हो तेवयाचो पूत न्हय गा? बाबा भयणीनो रोखडेंच तांचें मन घुस्पता, रोखडेंच तांचें मन निबर जाता. रोखडेंच बाबा भयणीनो तांचें काळीज बाबा भयणीनो एके भाशेन देवाच्या ह्या उल्याक उक्तें दवरचे बदलेक आपलें मन आनी काळीज बाबा भयणीनो बंद करून ते उडयतात. आनी पयले सुवातेर जेजूक एक प्रवादी कसो मानून घेवचे बदलेक जेजू बरी खबर सांगता. ही वस्त आयकुचे बदलेक ती म्हणटात, हो जावन आसा एका तेवयाचो पूत, हो जावन आसा मारयेचो पूत, ताचे भाव आमचे मदें आसा, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव आमचे मदें आसा, ताचे भयणो आमचे मदें जियेतात. ह्यो सगल्यो भाव भयणो मावशी भयण्यो आनी ताचे भाव आसले. म्हणटकूच हे सगळे ताचे
भाव आनी भयणो आमचे मदें येतात ओ कोण बाबा भयणीनो जेन्ना मन तांचें बंद आसता जेन्ना मनांत तां किरीत भाशेन एक निर्णय करतात बाबा भयणीनो तेन्ना जेजू कितें सांगता जेजू कितें प्रवचन करता जेजू तांचे मदें आयला बरी खबर घेवंक बाबा भयणीनो हें आयकूंक तीं तयार आसनात म्हणटकूच जाती कातीचेर तीं वेतात आपल्या ह्या उमक्या घराण्यांतलो हो आयला उमक्या तेवयाचो तो पूत ताचें शिकप तितलें न्हय तांचे मदें व्हडले व्हडले जाणार आसतात जावं ते फारिसीव जावं ते दोन शास्त्री बाबा भयणीनो जुदेवांचे मदें जाती काती आसल्यो जुदेवांचे मदें तांचे मदें एक व्हडलो एक धाकटो उमके वर्गाचो उमके कुडयेचो अशें तांचे मदें आसलो म्हणटकूच हे त्या वेळार तांचें मन ते दवरतात आनी जेजू ते तागडेन बाबा भयणीनो ते किरीत भाशेन ताका ते तागडेन बाबा भयणीनो जोगतात आनी म्हणटात हो तेवयाचो पूत हो आमकां कसली शिकवण दितलो ताका व्हडलें शिकप ना म्हणटकूच देवाची जाणवाय ताच्यान दिवंक जायना हें तांचें मन पडून जेजू बाबा भयणीनो चुरचुरताय पोरजेचेर आनी तुय बाबा भयणीनो तांच्या बोन काळजांत आनी मनांत कांयच उक्तें पडना हाका लागून बाबा भयणीनो थोड्यांचेरूच वायटाकारांचेर जेजू हात धरून तांकां बरें करता आनी थंयसरलो तो वेता बाबा भयणीनो आनी कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना बाबा भयणीनो जेजून हे शुभ वर्तमानान सांगलेली 2000 फाटीची घडणी आयच्या ह्या काळांत आमकां बाबा भयणीनो खरेंच लागू जाता आमचे मदें जायते आमचे पाद्री भाव तुमचे मदें जावं ते पाद्री जावं माद्री भयण्यो तुमची सेवा करूंक नेमल्यात बाबा भयण्यो जायत्या जाणांनी ह्या दिसांनी आपलो किरीत भाशेन कारोबार सांबाळला किरीत भाशेन आपल्यो जुटयो तांणी घेतल्यात बाबा भयण्यो जायते विरगोजांनी पाद्रीगार आनी पातकूर कशे कसल्या मनान बाबा भयणीनो तांकां आमी घेता जावं तो गरीब पाद्री जावं तो उंच कुडयेचो न्हय जावं आमी बाबा भयणीनो पयलो खंयच्या गांवचो खंयच्या वाड्याचो खंयच्या कुटुंबाचो हे आमी विचार करता खरेंच तो आमचे जातीचो खरेंच तो आमच्या घोराब्याचो खरेंच तो आमकां मानता खरेंच तो शिकलेलो आसा खरेंच तो हुशार बाबा भयणीनो आमची तांचे विशीं बाबा भयणीनो पयले सुवाते जजमेंट करता आमी बाबा भयणीनो आमच्या मनांतूच पयले तांचे विशीं आमचे मनांत एक आयडियर घेता हो कितें प्रवचन करतलो हो कितें सांगतलो हो कितें उलयतलो हो कितें आपलें वागणूक करतलो अशें आमच्या मनांत जाता बाबा भयणीनो आज तुका आनी म्हाका जेजू किरीत भाशेन एक संदेश दिता कसलो संदेश पयले सुवातेर जेजून बापाची आपल्या उणसाणेन आपल्या जिवितांत दिल्ली जी कार्य बऱ्या मोगान ताणें केली बाबा भयणीनो आमी बावतिस्मा वरवीं जेजूची पाटलावदारां आमी सगळीं आमचें मन उक्तें धरून देवान दिल्लें कार्य ह्या संवसारांत करूंक गरजेचें दुसरे सुवातेर बागेवन पावलून म्हणला ते भाशेन आपूण असो करो पूण देव ताका म्हणटा मोशी मजतूच तुका पुरो तीच भाशेन बाबा भयणीनो आमचे मदें पाद्री आनी माद्री भाव भयणी जेन्ना येतात तेन्ना असोक ती पूण आमची सेवा चाकरी करूंक ती येतात भाव भयणीनो तांकां खंयच कुटूंब आसना ती तुमकां आपलें कुटूंब करतात तुमची सेवा करूंक ती फुडें सरतात असले वेळार भाव भयणीनो तांकां आमी पक्षपात करून निबरायेन उतरां उलोवन भाव भयणीनो आमी जायते फावटी तांकां पयसायता जायते फावटी आमी तांकां भायरायता बऱ्या मनान आमी तांकां घेवया उदार काळजान तांची सेवा आमी घेवया बाबा भयणीनो आमकां जेन्ना कितेंय तर आमचें चुकलें आमकां ती सांगतात तेन्ना आमकां जेन्ना निटायर हाडटात तेन्ना आमचें मन जेन्ना उजवाडायतात तेन्ना तांचें शिकवण आमी मानून घेवया कित्याक जेजू फाटल्यान ताची सेवा करूंक ते फुडें सरल्यात बाबा भयणीनो तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमचे मदें जाती काती आसात आमचे मदें पक्षपात आसात आमचे मदें उमके कुडीचो उमक्या वाठारांतलो उमक्या गांवांतलो उमके घोराब्याचो अशें आमचे मदें आजून चलता
हे बाबा भयणो जाती खातीर आमच्या धर्मांत सबनात, कित्याक जेजू आयलो सगल्यांक एक सारको ताणें देवाचें राज पुरगुटलें. ह्या देवाच्या राजान वयर आनी सकला कोणूच ना. ह्या देवाच्या राजान उंचले जातीचो आनी दुसरे जातीचो कोणूच ना. All are equal before the eyes of God. All are children of God. अशें ताणें परगोटलें बाबा भयणो. जेन्ना आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जेजू आमकां हें परगोडटा तेन्ना किरीत भाशेन ह्याच जेजूची शिकवण आमी मानून घेवं. आमच्या जिवितांत निबोर काळजाचे आमी जावचे न्हय. आमच्या जिवितांत पक्षपात आमी दवरचे न्हय. आमच्या जिवितांत दुसरो आमकां बरी खबर दिता तेन्ना बरे उंचायेन ताका आमी मानून घेवया. आनी अशें ही देवाची खबर न्हयच आमच्या जिवितांत पूण आमच्या उतरान चालीन आनी आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी दाखोवन करुया. तेन्नाच की बाबा भयणो आमी जेजू सारके जावंक पावतले. तेन्नाच की जेजूचे गोवाय आमी जातले. तेन्नाच की दुसऱ्यांक आमी ही बरी खबर परगोटूंक पावतले. तेन्नाच देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावतले. हेंच आमच्या मनांत आनी हेंच आमच्या कुरण्यांत आमी दाखोड करुया आनी करूंक देवाची कृपा सगल्यांक आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी हे वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वी समावलो, आंकवार बरयतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे भोगसुणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणो, सर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांचे मागणे आयकूंक सदांच तयार. तर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन त्याच बापाक आमचे आवडे आतां उक्ते करुया. पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें आपोवणें देवाच्या मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्याक सोंपता ते पोरी आपलें मुन्यारपण चलोवंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागुया, आमची देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचें आनी वेगळोचाराचें मन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जापसालदारकेन पोरजीची सेवा करूंक आनी अदीक करून दिन दुबल्यांची आनी भायरोलेल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आख्खे मुनिस्कूल देवान रचलोली आनी आशिर्वाद आयलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. आयज सान पेद्रू दोन दुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयतारा आमच्या मिशनरी कार्य मानून घेवन जेजूची
खोतकोतीत आनी दिरादीक मिशनारां कशीं चलोवंक आनी आमचे मदीं मिशनरी आपोवणे उपजूंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरया. मागुया जे कोण ह्या पिडेंत महामारीक सांपडल्यात तांकां बेगीन इलाज मेळूं. मागुया जी आजच्या दिसा आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता तांचे खातीर. मागुया जी कोण आपल्या लग्नीक वार्षिक दीस समोर उमता तांचे खातीर. मागुया जाणें आमकां आपले खातीर मागूंक लायला तांचे खातीर. मागुया जी कोण मरणाचे तोणीर आसात तांकां किरीत भाशेन देवान आपणाचो किरीत भाशेन धीर आनी आदार दिवं. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमची बापा मोगाडा आमचे अस्कोतायेन तूंच आमचें बोड आनी आमच्या किरकोळपणान तूंच आमचो आलाशिरो. ल्हानविकायेन आनी विस्वासान तुज्या फुड्यान दवरलेले आमचे अंतरेक तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या आदावाक उपकारतात जाल्यार तूंच ते शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. इमोशन तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितोड जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुपोड कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडियान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सोयंबाक तुवें तुजे उगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परचोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्या जेजू देशी
देवदूतांचो सगलो दरबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडय. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूड पोरगोटुया, तुझ्या पुरसाणी मुरोची मोडा पोरी, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडूनारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरफी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दर एकल्याक आमकां जेजू ह्या संवसारांत कार्य दिता ताचे राज विस्तारूंक विस्ताना वरवीं आमकां हें कार्य उदीक आनी उदीक त्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन मेळ्ळां. आमी बाबा भयणो दिसपोटी आमच्या जिवितांत आमच्या कुर्ण्यांतल्यान वावुरता तेन्ना आमी जायते फावटी चुकता. आमी चुकता तेन्ना आमकां बोगसणे मागता पूण दुसरो आमचे चुकता तेन्ना आमी बोगसणे दिवंक विसरता. हेंच करूंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. खतखत्यान धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी कुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पक्षपात आनी वेगळोचार सोडून दिवंक आनी उर्बेन आनी उंचाणेन देवाचो वावर आमी करूंक हो जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus, she
सोमी म्हणटा कोश्टवतल्यानो आनी अजेच्या वायटोल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी आत हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. साद्या काळाचो 14वो आयतार. ह्या सुमानान चोत्राय धरुया. आजून पासून कर्फ्यू चालू आसा म्हणटोच इगोर्जेन मिसाक येवपाक सगल्यांक सोयीक ना. आमी आमच्या घराच रावून पवित्र मिसाचे भेटेन सद्याक पासून ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमिंगांतल्यान वांटो घेवया. आमच्या घरांनी आमचो मागण्याचो धर्म जो आसा तो बरे भाशेन सगळीं पाळटात म्हूण हांव समजतां. चिकाली पॅरिश यूथ आनी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब वन महोत्सवा घडोवन हाडटा. झाड रोय जिवीत फुलोय 3.0. खेरीत भाशेन मागलां गेल्ल्या वर्सांनी जीं झाडां तुमी रोयलोलीं एक्टिविटीज ज्यो आसात, पयली एक्टिविटी गेल्ल्या वर्सांनी तुमी झाडां रोयिल्लीं तांचे फोटो वो व्हिडिओ काडून तुमी तांकां धाडूंक. दुसरें ह्या वर्साक नवीं झाडां रोवपाक. आनी तिसरें आसा तें गार्बेज क्लीन अप चॅलेंज. म्हणजे तुमच्या घरा भोंवतणी भोव करून वो तुमच्या वाठारांत जी गार्बेज पडलेली आसा ती साफ करूंक. पावस चालू जाल्लो आसा आनीक दुयेंसां जायते भाशेन पसरपाक जातात. ह्या पासत आमची भोंवतण ह्या वन महोत्सवाच्या नांवान आमी निवळ करपाक हो प्रयत्न करचो म्हण आमची तरणाटी मागतात. जीं झाडां तुमी रोयिल्लीं आसात आनी आतां रोयतात ताचे व्हिडिओज ओ फोटोज काडून तुमी तांकां धाडची. लास्ट डेट 11 जुलयाची. हे तुमचे फोटोज आनी व्हिडिओज तुमी धाडूंक जातात आतिश वाज वो वॅलरी आफोन्सो हांच्या मोबायलाचेर. सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी कळोवंक लायता. Prospectus for Standard 11th in Arts, Commerce and Science and Vocational Stream for admission for the year 2021-22 are being sold at St. Andrews Higher Secondary School, Wade. तेच बरोबर आतां 12वेचे निकाळ आयल्या उपरांत कॉलेज एडमिशन सुरू जातात. सेंट जोसेफ वाज कॉलेज कोर्ताली हाचे प्रॉस्पेक्टस फकत ऑनलायन हाजीर ऑनलायन एवेलेबल आसतले आनी एडमिशनूय बीन ऑनलायन जातलें. ह्या पासत 12वेची भुरगीं जीं आसात आनी भोव करून जीं कोण सायन्स स्ट्रिमान एडमिशन घेवंक सोदतात तांणी सेंट जोसेफ वाज कॉलेज कोर्ताली हाचे वेबसायटीचेर वचून हो प्रॉस्पेक्टस फ्री डावनलोड करूंक जाता. तशेंच दुसरेय स्ट्रिम्सांनी जीं कोण एडमिशन घेवपाची आसात त्या सगळ्या 12वेच्या भुरग्यांक तांचे निकाळ बरे येवंक आमी आवंड येता. तशेंच तुमकां बरी कॉलेजींनी एडमिशन मेळूंक आवंड येता. आमचीं भुरगीं जीं ह्या दिसांनी आपले परिक्षेक तयार जातात तांकां सगल्यांक ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक आमी आदार देवाचो मागुया. सरपंच कळोवंक लायता कोविड वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोज आनी second dose for those who have completed 84 days. हो कार्यक्रम जावपाचो आसा आमच्या चिकाली विलेज पंचायत हांगासर 7 जुलयाचे सकाळी 9:30 वाजता ते सांजे 4 वाजता मेरेन. जे कोणे आजून पासून आपलो फर्स्ट डोस घेवंक ना तांणी घेवं येता आनी जाणी फर्स्ट डोस घेतला तांणी सेकंड डोस घेवं येता. कळोवंक लायला की ही सुविधा खंयचेय ज्युरिस्डिक्शनांतलो आसत जाल्यार पासून आमचे पंचायतीन एवेलेबल आसतलो. जे कोणे फर्स्ट डोस घेतलेलो आसा तांणी आपलें वॅक्सिनेशन कार्ड हाडूंक लायला आनीक आधार कार्ड.
भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आनीक एक पावटी उगडास कोत्ता, चतूर रावया. पिडा जायते भाशेन पसरता, न्हीच फकत कोवीड, पूण ह्या दिसांनी डेंगी आनीक मलेरियाय बीन पसरपाक लागलेलो आसा. ह्या पासत आमची भोंवतण आमी सगल्यांनी बरे भाशेन निवळ दवरची, कित्याक नितळसाण दवरीत जाल्यार दुयेंस पयस वेता. पूण कचरो आसा आनी घाण घुट्टान आसा जाल्यार दुयेंस आपुणूच वाडटा. ह्या पासत जण एकल्यान आपली भोंवतण, आपलें घर तशेंच आपली भोंवतण नितळ निवळ दवरची. सोतूर रावचें जें कितें तुमचे भोंवतणी घडटा त्या वस्तूंक, आनीक जें बरेंपण आमी हाडूंक जाय तें बरेंपण हाडुया. जें कितें वायट चलता तें पयस करूंक सगळीं आमी एकामेकाचो हात धरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद किरीत भाशेन आमी जेजूचे गवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळे उपकार.